भुरग्यानो, ही चित्रां पळयात. हातून तुमकां वेगवेगळी घरां, इमारती दिसतात न्हय? तुमकां हातूंतली सगळ्यांत चड खंयची इमारत आवडली? ह्यो इमारती, घरां बांदपाक कित्याचो उपेग केला हें तुमी सांगशात? हांच्यो वण्टी पळयात. त्यो कसल्यो आसात तें तुमकां खबर आसा? हय, वीट. ह्यो विटो कश्यो तयार करतात काय? तांचे आकार एक सारकेच कशे आसतात काय? आनी ह्यो विटो वापरून वेगवेगळे नमुने कशे बांदतात काय हाचेर तुमी केन्नाय विचार केला? तर आयज आमी एक धडो शिकया आनी त्या धड्यांतल्यान विटां बद्दल जाणून घेवया. धड्याचें नांव आसा विटांची इमारत. तर पयलीं आमी ह्यो विटो कश्यो तयार करतात तें पळोवया. हें चित्र पळया. विटो करपाक पयलीं माती अशी उदक घालून बरी कालोवन घेतात. मागीर ती कालयल्ली माती अशी वीट करपाच्या साच्यानी घालतात, म्हणून ते वीट सगळे एकाच मापाचे जातात. मागीर ते बरे सुकयतात. सुकोवन जातकच ते सगळे वीट अशे एकी कडेन दाळून दवरतात आनी मागीर विटांच्या भट्टेचेर ते बरे तरेन भाजतात. मागीर ते बांदकाम करपाक वापरतात. आतां हो विटाचो फोटो पळयात. ह्या फोट्यांत आमकां विटाचो एकच बाजू दिसता. आतां हो फोटो पळयात. ह्या फोट्यांत आमकां विटाच्यो 3 बाजू दिसतात. आतां तुमी सांगशात की विटाक कितल्यो बाजू आसतात? हय, बरोबर. विटाक 6 बाजू आसतात. आतां ही चित्रां पळयात. हातूंत विटांचे चित्र खंयचे? हय, बरोबर आसा. ह्या चित्रांत विटांचे चित्र खंयचे? बरोबर. फरसबंदी नमुने. हे विटांचे वेगवेगळे नमुने पळयात. हातूंतलो खंयचो नमुनो तुमकां चड आवडलो? ते कशे तयार केल्यात ते पळयात. थोडे वर्तुळांत केल्यात तर थोडे चौकोनांत केल्यात. पडची ना अशी वण. एक दीस 2 भुरगीं, मुनिया आनी जैनाब विटांनी खेळटालीं. खेळटा खेळटा तांणी विटांच्यो वण्टी बांदल्यो. दोगांयच्योय वण्टी वेगवेगळ्यो आशिल्ल्यो. ही पळयात. ही मुनियाची वणत आनी ही जैनाबाची वणत. आतां तुमी सांगात, कोणाची वणत चड घटमूट आसतली? बरोबर. जैनाबाची वणत सारकी आसा आनी ती बरी घटमूट आसतली. ती बांदपाक ताणें विटो कश्यो मांडल्यात ते पळयात. आतां हे वण्टीचे कांय वेगवेगळे नमुने आसात ते तुमी पळयात. ह्या फोट्यांत विटो कश्यो मांडल्यात ते पळयात. सगळ्यो वण्टी एकामेका परस वेगळ्यो आसात. तातूंतलो फरक पळयात. जाळी. हे चित्र पळयात. हे चित्र आसा एका शाळेचें. त्या शाळेचें नांव आसा जागृती शाळा. ह्या शाळेच्या वण्टीचेर वेगवेगळ्यो जाळ्यो तयार केल्यात. जाळी म्हणल्यार हे अशे बारीक बुराक दिसतात, तांकां जाळी म्हणटात. ही जाळी करपाक विटो कश्यो वापरल्यात ते पळयात. त्रिकोण. आतां ही चित्रां पळयात. त्रिकोणी नमुने करपा खातीर विटो कशे तरेन मांडल्यात ते पळयात. हे झाडां लावपा खातीर विटांची कशी मांडणी केल्या ते पळयात. विटांची फकत तोकांच दिसतात न्हय? आतां ह्या झाडा भोंवतणी विटो कश्यो लायल्यात ते पळयात. हे वेगवेगळ्या आकाराचे वीट पळयात. थोडे वीट जाड आसात आनी थोडे पातळ आसात. आर्क. तुमच्या भोंवतणी तुमी अशी आर्कां खंय पळयल्यात? तुमी पुलाचे आर्क पळयला?
हे आसा एक वण्टीचेर केल्लें आर्ट. हे आसा एक खास आर्ट आनी ताका नांवय बरेंच दिलां, घुंगटवाली मेहरा. हे आर्ट करपाक पातळ विटांचो उपेग केला. या धड्यांत आमी कितें शिकले? विटो कश्यो तयार करतात आनी विटो वापरून वण्टीचे वेगवेगळे नमुने कशे तयार करतात, जाळी करपाक विटो कश्यो वापरतात, वण्टीक त्रिकोण करपा खातीर विटो कश्यो वापरतात, हे सगळे आमी या धड्यांतल्यान शिकले. आता हो विटेचो